सुरुवात एका गायन घेऊया. 810 पेज 5. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बावळीदो जोरी आज पवित्र सभा आविलाची बायगेवन तेरेजा चौगडास कोत्ता. आमची गुरजेन आमी बायगेवन आंतोनीच्या मानांक ही मिसाची भेट भेटयता. बायगेवन आंतोनीची भोगती तुमच्या काळजांत आसा देखून तुमी हांगा आयल्यात आनी जायत्यो तुमच्यो गरजो तुमचे आवंडे तुमची मागणी घेवन आयल्यान आनी हो बागेवन पोदवेदार बागेवन जें कितें आमी मागता बाबार्थान मागता जाल्यार तो आमकां दिले बगोर रावना. जायतीं जीं हांगा येतात तीं आपली विणवण्यो घेवन येतात आनी तांकां तो ती मागतात तें आपले विणवणेन फावो करता. ही बरी खबर आमकां आनी देखूनच बाबार्थानूय आमी येता. ही बायगेवंत आंतोनीक भेटयली गरज नामवस्ती जायत वेता आनी हांगाच न्हय तुमी येतात तीच न्हय पूण सगळीं जीं ऑनलायन मीस पडयतात तांकांय लेगून जायत्या देण्यांनी भरता. हांगा येतात तीं आनी आख्ख्या संवसाराक हे ऑनलायन मीस पळयतात आमचीं गोंयकार भाव भयणां आनी दुसरीं लेगून इंग्लिजूय आनी कोंकणी भाशेंतल्यान आनी ती आमकां बरोवन धाडटात ईमेल धाडटात. कितलें कितलें बायगेवंत आंतोनीन तांचे पासत केलां तें दिन वाचूंक. आमी आमच्यो गरजो हे वेळार देवा मुखार बायगेवंत आंतोनीचे विणवणेन घालुया आनी जें कितें आमी मागता तें आमकां फावो जावंक कोतकोत्यान हे मिसांत वांटो घेवंक वावरुया. हे मिसाचें बलिदान फावो ते परी भेटोवंक आमचें पातो गुडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. हे पासत बायगेवंत सदांच सांकवार मेरेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं.
प्रार्थुया. आपलो जोल्म दीस समोरुमतली आमचे भयणी जोएन लोबो हिचे पासत मागुया. बायगो तांतुनीचे मजतीन देवान तिचेर शुभां आशीर्वचनां वतू आनी बरी भलायकी काळजाची मोनाची आनी कुडीची तिका फाव कर. ते भायर तुमची ते सांज जी तुमी घेवन आयल्यात तुमच्या कुटुंबा पासत तुमच्या भुरग्यां पासत जावं भुरग्यांक बरी नोकरी मेळूंक जावं भुरग्यांक फुडाराचो बागेली मेळूंक जावं तुमच्यो दुयेंस पिडा जावं तुमच्यो सांडलोल्यो वस्तू तुमच्या भाटां बेसांचे गोराचे भांगाराचे प्रश्न आनी जायते तुमी जी घेवन आयल्यात ही सगळीं तुमची मागणी हे वेळार बायको तांतुनीचे फुड्यान दवरात. देवान ती तुमकां फावो करची म्हूण. सर्वेस्परा सासनांच्या देवा तुवें लिशबोवाच्या बायग्यो तांतुनीक कोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आघातांक आसतल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताची देख घेवन आमी जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गोरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. भागीवत पावलून गालेसियाकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बावा भयणांनो, आमी स्वतंत्र जावचे खातीर क्रिस्तान आमकां सोडून स्वतंत्र केल्यान. गोठ रावात आनी नव्यान गुलामपणाचें जू तुमचेर घे नाकात. हांव पावलू तुमकां सांगता, जर तुमी सुनोत करूंक दिली तर क्रिस्त जालो तुमचो अनउपेगी. सुनोत करूंक दिता तितल्यांकू नव्यान शिडकायता. आखी सुमूर्त पालूंक कायदो आसा तुमकां. सुमूर्तीन जर प्रमाणीकपण मेळटलें म्हूण तुमी रावतात तर तुमचो आनी क्रिस्ताचो संबोध तोडून तुमी कुरपेचे भायर पडल्यात. आमी जाल्यार बाबार्थाक लागून पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां प्रमाणीकपणाची मजुरी मेळटली म्हूण बरवासो धरून रावता. क्रिस्ता जेजूच्या एकतारांत आसरोल्यांक तांणी सुनोत केली ओ ना केली म्हूण कांयच न्हय, पूण मोगाच्या कोन्यांनी दिसून येता तो भावार्थ की सोगले. देवाचें उतर हें. जबाब. तुजो मोग म्हजेर देवू सर्वेस्परा. परतून म्हणुया, तुजो मोग म्हजेर देवू सर्वेस्परा. तुजो मोग म्हजेर देवू सर्वेस्परा. तुज्या उतरा प्रमाणे तुजी सोडवण म्हाका मेळूं. म्हाका दिल्ले विस्वासीपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्याचेर हांव पातयेवन रावलां. जबाब. तुजो मोग म्हजेर देवू सर्वेस्परा. तुजी सुमूर्त विस्वासीपणान सांबाळटलो सदांकाल नितेकाली. तुजे कायदे पाळूंक म्हजी खोशी देखून मुक्त काळजान हांव चलतलो. जबाब. तुजो मोग म्हजेर देवू सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा म्हळ्यार म्हजो संतोश, तांचो हांव सदां मोग करून आयलां. तुज्या हुकुमा मुखार हात जोडटा, तांचो मोग कोत्ता. तुजे नेम मनान गळयत आसा. जबाब. तुजो मोग म्हजेर देवू सर्वेस्परा. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Soy sorves
sorves pora. देवाचे उतर जिवे आनी सुडसुडीत ते काळजाचे अंतरेक आनी चित ना पारकिता. Sui sorvis pora. Sui sorvis Pora. Sui sorvis Pora. Sui sorves pora. सुरवेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोमिया. जेजून उलोवप सोंपयलें तेन्ना कोण एकल्या फारिजेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात पांय धुले नात अशें तो फारिजेव आपल्याच मनांत घडोवन विचारतालो. आनी स्वाम्यान ताका सांगलें, आरे तुमी फारिजेव पात्र आनी ताट भायल्यान नितळ कोत्तात, पूण तुमी भितरल्यान नागवणेन आनी खोटेपणान भरल्यात. कुळ्यानो, जाणें भायलें आंग केलां ताणें भितरलेंय करूंक ना. तितलेंच न्हय, तुमचे कडेन आसा तातूंतलें काडून धर्म दान दियात आनी पळयात, तुमचें सगळें नितळ जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बांबडीनो, जेजू मुद्दम हात पांय धुना, मुद्दम धुना. कित्याक ह्या फारिजेवांक तो एक शिकोवन दिवंक सोदता. फारिजेव भायल्या वस्तूंक बुडलोले, सगळे हात धुवंक जाय, पांय धुवंक जाय, कशें बसूंक जाय तांचेर तांचें लक्ष वेतालें. आनी हो तरणाटो गुरू, तरणाटो राबी तांकां मेळ्ळा, तो सगळेंच पोत्तिता. आदले राबी सगळें पाळटात, पूण हो तरणो राबी जो आपण व्हडलो गुरुजी म्हणटा तो हें करिना. आनी ते आपल्या मनान घोळटात तें जेजूक खबर आसली, कित्याक जेजूक ती जाणवाय आसली. आनी जेजू तांकां सरळ हो प्रश्न घालता, भायल्यान धुवप गरजेचें काय भितरल्यान? हात आनी पांय कित्याक धुताले? धूळ लागतालो. चलून आयले, धुळांतल्यान पासार जाले, हातूय धुळेल्ले आसात आनी पांयय धुळेल्ले आसात. सो तीं 6 दोणां काना गांवांत आसलीं तसलीं दोणां आसलीं. आनी त्या दोणांतले तिंगा चाकर आसताले, ते चाकर उदक ओतताले, जावं पांयांचेर जावं हातांचेर. ही रीत जेजून ना केली. आनी देखूनच ते गुणगुणटात, हो येदो व्हडलो गुरुजी राबी हें करिना. आनी जेजू जाणा जावन तांकां सांगता, भायलें गरजेचें न्हय, भितरलें गरजेचें. भायल्यान तुमी पूर्णपणी सगळें कोत्तात, पूण भितरल्यान नागवणेन भरल्यात. भितरल्यान तुमी खोटेपणान भरल्यात. भितरल्यान तुमी नाटकायेन भरल्यात. भितरल्यान तुमी एकमूडपणान भरल्यात. आनी जेजू दुसरे कडेन सांगता, तुमचे पोटान भितर वेता तें तुमकां वायट करिना, तें पाळकिल्यांतल्यान वचून भायर पडटा, तें वायट करिना. पूण तुमच्या काळजांत आनी मनांत जो क्रोध आसा, जो द्वेश आसा, जे नाटकाय आसा, जे आपलेपण आसा, हांवूच व्हडलो हें आसा, तें तुमकां वायट करता. भितरल्यान नितळ जावप गरजेचें, भायल्यान न्हय. आनी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जाता. हांव पळयतां, जीं कोण मिसाक वेता, सगळीं न्हय,
पूण थोडी जाण जी मिसाक वेतात सारकीं देवाक देंवयतात कशीं दिसतात आनी मागणें कोत्ता आसतना व्हडले ओंठ हालोवन कोत्तात पूण घरावेलीं म्हणटूच झोगडीं कोत्तात घरा गेलीं म्हणटूच झगडटात हांव पळयतां जायतीं जाण हांगा येतात घरा वचून पूत आपल्या आवयक सोदता येता पूत आनी सून एकठांय जावन आवयक सोतायतात तिका शांतीतायेच दिनात पूण हांगा सदांच येतात मागीर हांगा सदांच येवन आपल्या गोरच्यांक जावं भावाच्या भुरग्यांक तांकां पिडापीड दितात तांचेर बोडयो मारतात जावं भावाक फावो ते गोराचो वांटो दिनात ताका भायर उडयतात पूण हांगा येतात जावं लोकांचे पयशे घेवन ते मागीर एक स्कीम आहा ते स्किमा प्रमाणे ते पयशे परतून मेळोवंक जाय ते दिनात तांचे पयशे केले आनी हांगा मिसाक येतात असले जेजू आड गरोज घालता असल्यांचेर हांगा देवाक देंवयतात आनी घरा वचून देंवचाराक देंवयतात हे आमी भायल्यान बरीं हांव फारिजेवपण म्हणटा ते भायलें करप सगलें पूण भितरल्यान पोसणें भितरल्यान कुसलोलें भितरल्यान नागवणेचें भितरल्यान खोटेपणाचें जिवीत आमी जगतात आनी क्रिस्तांव कशीं क्रिस्तांव दुसऱ्यान बरीं जावंक जाय दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक हे भाशेन सोयीक मेळना देवाचें उतर आयकूंक तांकां कोण ना देवाचें उतर दितलो आमकां सोयेक आहा देवाचें उतर आयकूंक देव आमकां कितें तरी सांगता तें वेव्हारांत घालूंक तें आमी भिजतें एका कानांत आयकलें आदी म्हणटाले एका कानान आयकलें दुसऱ्या कानान भायर घालें आतां म्हणटात एका कानान आयकलें आनी तेच कानान भायर पडलें एक बापूय म्हणटालो आज काल भुरग्यांक कांय सांगूंक जायना तूं सांग आनी तूंच आयक म्हणटा तो तूं सांगता तें तुजीं भुरगीं आयकनात तूं सांग तूंच आयक तूं कितलेंय सांगू तुकाच आयकूंक येता तांकां आयकूंक येना कित्याक कित्याक कोण परबा करिना आपणाक जाय तें कोता भितरल्यान मेळ्ळेपण आहा आमचें भितरलें आत्मीक जिवीत मेळ्ळें आनी कुसलोलें आसा आनी तें घेवन आमी भोंवता तें घेवन आमी नांव पिडेर कोत्ता नांव पिडेर करूंक एकदम फामाद आतां फेक न्यूज वेता जाय तो फेक न्यूज आनी वॉट्सॅपाचेर लागून फेक सगळे खोटेपणांची खबर आमी घालता आनी दुसऱ्याचें नांव आनी आमी खुशाल जाता जे भाशेन दुसऱ्याचें नांव पिडेर जाता आमकां खुशालकाय भोगता हें फारिजेवपण हें तें भायल्यान आमी मिसाक येवं भायल्यान मागणें करूं कितें कितें करूं ह्या दिसांनी तुमच्या घरांनी आंकवार मरेची इमाज भोंवता अय सारकी थंयसरूय पूण एकामेका लागीं उलयनात एकामेका कडेन उलयनात तांचे सगळे सायबीण हाडूंक वचुनात भुरग्यांक धाडटात कित्याक उपकारलें सायबीण मांयची इमाज हाडून तुमी तरी संभोवन एकामेका लागीं दवरिनात जाल्यार कुसगेपण घेवन आसत जाल्यार राग घेवन आसत जाल्यार क्रोध घेवन आसत जाल्यार द्वेस घेवन आसत जाल्यार खोटेपण घेवन आसत जाल्यार कित्याक उपकारलें भायली रीत जाली आनी हातून तुमकां कसली कृपा देव दिवचो ना कसलीय दिवचो ना कृपा पूण जो खालती जाता गुण्याव कोणाचोय जावं बोगसणें मागता आनी संबोधन घडटा ताका देव कितें तरी दितलो मुजरी दितलो तर मोगाड बांबडिनो आमी बायगेवन दांतोनीचें जायतें देवसांव केलें जायते फावट बायगेवन दांतोन दिना कित्याक तुजें जिवीत पयलें निटायेर घाल तुजें भितरलें अत्मीक जिवीत अत्मीकताय तुजी गोट आसूं दी तेन्ना तो दितलो आनी हें तरी आमी कोत्ता जाल्यार जेजूचें निश्चित जाता जेजू हेंच करूंक आमकां आपयता आमी भितरल्यान आनी भायल्यान एक जावं न्हू जाल्यार दाखोवपाचे दांत वेगळे खावपाचे दांत वेगळे हें कितलेच फावटी हांव सांगता हांगा कित्याक आमी बोरी न्हेसून येता चेर मारून येता पोव मारून येता बरे 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 भशेन आमी येता पूण भितरल्यान सगळें कुसलां भितरल्यान सगळें वांकडें आसा आनी हें जेजू आमकां काडूंक आपयता भायल्यानूच केल्यार पुरोना पूण भितरल्यान नितळ कर आनी हें करूंक तोच येता तो आनीक सांगता हांगा
आनी आपूण येता आपूण सरळ आमच्या काळजांत येता आनी आमच्या काळजांत येवन भितरली सगली ही घाण भितरलें कुसगें मन भितरली नाटकाय भितरलें खोटेपण हें सगलें तो काडून उडयता आमी तें उक्तें केलें जाल्यार दोतोर जेन्ना आमचे गावे उगडटा आमी बोवाड मारता पूण गावे उगडून तातूंत निक्रोब हाती काडटा न्हू जाल्यार मातेर जातली आमी बोवाड मारूं ना म्हण पूण तें काळूंकूच जाय न्हू जाल्यार बरो जायना ते भाशेन जेजू येता तेन्ना आमी तर उगडलां आमचें एकमूळपण आमचें नाटकाय आमचें गोर उकोडलां जाल्यार तो येवन भितरल्यान सारकें कोत्तलो तें गरजेचें कितलेय फावटी आमी मिसाक येवन भितरले आमी तर उगडिना जेजूक जो भितर येता आमच्या काळजांत येता आमच्या ओतम्यांत येता आमच्या कुडींत येता आमच्या मनांत येता जाल्यार आमी कांयच बदलचें ना तर हें देणें आमकां सगल्यांक मागुया जेजून भितर येवन आमची नव सोरणी करूं हेंच देणें आयच्या दिसाक आमकां सगल्यांक मागून घेवया सगळीं उबी रावुया आनी आमची इंतेसमां हे वेळार देवा मर्यांत उबारुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मागणें आपल्या जिविताच्या हातयार करून आनी हे वरवीं बापा सोबें आपलो संबंद तीर करूंक वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया दर एका क्रिस्ती कुटुंबान मागण्यांक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी एकामेकाच्या सांगाताक मागण्यांत वेळ सारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया आयज जोएन लोबो आपलो वाडदीस संबरोबता त्या समयार तिणें ह्या मिसाचें इंतेसां भेटयलां तर भागिवंत आंतोनीचे विनवणेन बापान आपलो सुबाम आशिर्वाद तिचेर घालूं म्हूण बापा लागीं मागुया बापा मोगळा तुजे मुखार मांडलेली आमची ते सवां स्विकार कर आनी आमच्या काळजा मनांत आमी जाय ते आयज हांगा घेवन आयल्या तीवूय तूं आयकून घे आनी आमकां तुजी दाराड कृपा दी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C30 पेज 41
आमची इतूर आशा वाढली आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगाक आवडेना आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगाक आवडेना. भयणीनो आनी बाबांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें समोळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आपले पवित्र सभेच्या आदवाक सर्विस्पोर मागून. भोव कोनवळ्या बापा, पोरण्या मनशाचो भस्म करून बायग्योंत आंतुनीक तुजी सारकी नवी रचना कशी उपजोवन तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलोय. ताका मान दिता आसतना फावो त्या मनान हें बलिदान तुका भेटोवन ही मागणी तुजे मुखार विमर काळजान घालता. हे आमचे कडेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित सभा नव्या बोडान सुफोड कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित दोन सगळ्या पवितपणांची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून येदेळीं पवित कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स.
नव्या आनी सासणी कोराराचें एरोगोत पातकांची बोगसणे मिरच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत थंय वारोवतले मोशा उगडासाक करात. भावार्थाचो good for good to ya. Jesu, tuže moron nami somorom da. Sumia Jesu, tuže punoživot podpor goda. Sumia Jesu, tuže jelia, amin odrekta. बापा जेजूच्या मोरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भोक्तीपण उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या मोठवाशी तशेंच याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमा समेस्तांच्या हांगासर आयच्या दिसा एवेदी भोंवतणी जमा जालोल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगातीन तिचो निर्मोळ पोती बायगेवन जुजे बायगेवन दोर्न दुता बायगेवंत आर्कांज मिंगेल बायगेवंत आंतोन आमच्या आस्कऱ्या बायगेवंत झेवाज आमच्या दोर्न प्रांताच्या आस्कऱ्या बायगेवंत आविलाची तेरेजा आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनोर जिवंतपणांचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतींत अंतरलोल्या समेस्तांक तुजें पोर जोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय सामका येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थालणेंत पडोवंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान तरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमान तुजी सासणाच्या सासना. स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ चोवची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तोय मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितोरयांचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacrament. If there's anyone present here who is a non-Catholic, a person belonging to different faith, or a person who does not have faith at all, please do not join the queue with your open hands to receive the sacred body of Christ.
Comiancia Velara Miga and Dioya, D9, page 51.
एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. उबी रावया, प्रार्थुया. सौर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतलेल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगल्या काळजान दिन वाचता. बायग्योंत आंतोनी वरी सगल्या वस्तू परस तुका सदांच सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्याच काळांत घेवंक आमी कितें करचें तें तूं आमकां शिकय आनी तें करूंक ह्या संस्कारा उदेशी आमकां बोर दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. तुमचे सवे आसूं. तुमची सगळ्या सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालते पडी मागता. नमान तुका भाग्यवंत आंतोन, निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दोरमदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोरभोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी म्हजे आकांत पळय. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. हे वेळार तुका जाय तें भाग्यवंत आंतोनीच्या मुखार घाल.
ओरचुऱ्यांच्या बायग्योंत हातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय तर तुजी पदवीदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय तोंडाय आनी शांतताय ल्हानविकाय आनी सुस्निकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गोडीत ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबोनासतना विनंती कोर आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243.